मडगावच्या फेस्ता वेळार उच्च न्यायालयान मडगावच्या नगरपालिकेक स्टॉल्स रस्त्यार आनी फुटपाथार न दवरता ते उक्त्या सुवातेर दवरचे असो आदेश दिल्लो। हो आदेश पणजी शारांतूय लागू करचो आनी तो पाळचो अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे म्हणयारे ट्राजेनो डी मेलो हांणी केला। पणजेच्या फेस्ता वेळार सीसीपीन ग्रासिया दी ऑर्ता गार्डनाच्या सुवातेर स्टॉल्स घालपाक परवानगी दिल्ल्यान लोकांची तशेंच खासा ज्येष्ठ नागरिकांची बरीच गैरसोय जाली। मडगांव तुम्ही जाणा आसतले की फेरी जी आसली हायकोर्टाची ऑर्डरीन ती काढली भायर ओपन स्पेसीस। आता एक ऑर्डर तुका दिली पळय ती तुमकां तुमचे दोळ उगडना काय एकाय लागून कोर्टान वचोंक जाय? कोर्ट चलयतले आता कॉर्पोरेशन इंटरी कित्याक जाय? तर एक दिसान येता की येता त्या इलेक्शनाक भारतीय जनता पार्टीचे कॉर्पोरेटर कारो वयतले। सगळें राजकारण चल्लां वोट बँकाचेर आनी यूथ ह्या नादारेचेर सिनियर सिटीजन राजकारणी इसरले। फुटपारे जो सिनियर सिटीजन चलता खंय चलतले? रस्ते बंद केले ते केले, फुटपारे बंद केली। ह्या स्टॉलांक लागून लोकांक सुवातेर आशिल्ल्या फार्मसीन वचपाक लेगीत वाट नासली। ह्या समस्ये विशीं भलायकी खात्यान तशेंच प्रदूषण नियंत्रण मंडळान दखल घेवपाक जाय आसली, मात ती घेवपाक कोणूच मुखार आयलो ना अशें डिमेलोन म्हळां। आमचे कडेन कंप्लेन येयलेली आहा, लोकांक हिंदू फार्मासी भितर वचोंक सोदताले ती वाटूच ब्लॉक। ही दशा ही स्मार्ट सिटीचे फुडारी हे आमकां दाखोवन दिला। ह्या स्टॉल्सकारांक सीसीपीन योग्य मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिवंक नाशिल्ल्यान लोक ह्या सुवातेर आपली सगळीं कामां करतना दिसून आयले। सरकार स्मार्ट सिटीची योजना आंखता, मात हें सगळें पळोवन प्रत्यक्षात पणजे शाराक गार्बेज सिटीचें रूप आयलां अशें दिसून येता अशी टिकाय डिमेलोन केला। और हे कॉर्पोरेटरांक बदनाम करपाक भारतीय जनता पक्षात करता आनी सो दॅट न्यू फेसीस घालपाचे आनी हिंका सगळ्यांक धाडपाचे घरा। So we are trying to fool the Benjamites that we are talking about a smart city. This is your dream. This is your vision. Actually, when the High Court order passed in Marga was enough for everyone to take that notice. IDEX गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोरे।